स्मार्ट सिटीच्या कामांत भ्रश्टाचार जाल्लो ना असो खुलासो भाजपाच्या नरेंद्र सावयकारान दिल्या उपरांत काँग्रेसीन दुसरे पुरावे घेवन सावयकारान केल्लो खुलासोय खोटो केला. सोमारा काँग्रेसीचो मुख्य म्हणयारो उर्फान मुल्ला, ट्रोजन डिमेलो आनी साईश मांब्रेन काँग्रेस हावजांत पत्रकार परिशद घेतली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत राजधानीन कॅमेरा बसोवपाचें काम करतात. 6 म्हयने जावन गेले पूण आजून पणजेन खंयच स्मार्ट सिटी अंतर्गत लायिल्ले कॅमेरा दिसनात. इतलेंच न्ही जाल्यार काम करिनासतना कंत्राटदारकाक 21 लाख रुपया फारीक केल्यात, अशेंय साईश मांब्रे म्हणटा. ह्या प्रोजेक्टा अंडर स्मार्ट सिटीन जवळ जवळ 4.5 कोटीचो 180 कोटीचो हो प्रोजेक्ट, तातूंत 450 कॅमेराज पणजे भरान ते बसोवंक सोदताले, वेर बाय टोटल सर्वेलन्स सिस्टम, डेटाबेस कलेक्शन, पार्किंग सेन्सिटीव झोन्स आनी कितें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट बाकीच्यो आनी वेरियस अदर सिस्टम्साच्या अंडर तो हो प्रोजेक्ट तांच्यांनी घाल्लो. आतां 26 मे 2018 ह्या दिसा बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान ताणें सांगिल्लें की the total cost of this project will be 180 crores and there will be installation of around about 450 cameras around the Panji city. तो तेन्ना 26 मे 2018 हो टेंडर फायनलायज जावंक नाशिल्लो. जवळ जवळ 4 जाणांक तांच्यांनी शॉर्टलिस्ट केल्ले. तातूंत एक आशिल्लो L&T, एक आशिल्लो BSNL, हनीवेल म्हणून एक आशिल्ली आनी एक खंयची फर्म आशिल्ली. टोटल 4. जवळ जवळ जून म्हयन्यान हो टेंडर L&Tक तांच्यांनी अलॉट केला आनी 26 मेक जस्ट स्टेटमेंट केला सिद्धार्थ कुंकळकारान की हो टेंडर दिल्या बरोबर 6 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून. टेंडर दिला तांच्यांनी जून म्हयन्यान. ताज्या उपरांत 2/7/2018 हांच्यांनी L&Tक 21 कोटी 21 crores 41 lakhs 82,920 हो अमाउंट तांच्यांनी L&Tक डिसबर्स केला ह्या दिसा 2 तारखेक जुलयाच्या. आता जेन्ना टेंडर जुनान अलॉट जाला आनी 6 म्हयन्या भितर काम करूंक जाय आशिल्लें म्हणून हो अमाउंट रिलीज केल्लो. आयज आमी आसा एप्रील म्हयन्यान. आमकां पणजे शहरान ह्या टेंडर डॉक्युमेंटा प्रमाणे एक कॅमेरा बसयल्लो दिश्टी पडना. राजधानी पणजेन स्मार्ट सिटीच्या नांवान 4 लाखाचो एक कॅमेरा लायतले. अजाप म्हळ्यार पणजेन लावपी कंत्राटदार कंपनी स्मार्ट सिटीक कामां केल्ल्याची कागदां लायल्यात. तातूंत तांणी मुंबय आनी पुण्यान 10,000 रुपयान कॅमेराचो खर्च दाखयला. तेंच काम तोच कंत्राटदार आनी किंमतीन इतलो फरक कित्याक, असो प्रश्न साईश मांब्रेन केला. तशेंच ह्या कामाची भ्रश्टाचार विरोधी कार्यालया कडेन आनी लोकयुक्ता कडेन चवकशीची मागणी केल्या. ह्या माध्यमांतल्यान हांव परतें सिद्धार्थ कुंकळकाराक विचारूंक सोदतां, तुवें ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें इन्क्वायरी केल्या ती? हे 21 कोटी तुमी काडून दिले तांकां L&Tक आनी तुमी विसरले. दुसरी गोश्ट, हे 180 कोटीचो हो जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत 450 कॅमेरा बसोवपाचें तांच्यांनी ठरयलां. कॅल्क्युलेशन करून जर पळयलें जाल्यार एक कॅमेरा 4 लाखाचो पडटा. सरप्रायझींग कितें आसा ह्यातून गोश्टीन की ज्या कंपनीन गोंयान हे पणजेन काम करपाक घेतलां त्याच कंपनीन बॉम्बे काम करूंक घेतलें हांवें आनी ताणें जवळ जवळ 10,342 कॅमेराज बसयल्या फॉर 1,272 crores म्हणजे 1200 कोटींक सुमार ताणें 10,340 कॅमेरा सुमार बसयल्या. ते जर कॅल्क्युलेशन जर काडून जर तुमी पळयत जाल्यार तो एक कॅमेराचें इन्स्टॉलेशन जवळ जवळ 10,000 पडटा. तीच कंपनी हांगा एक कॅमेरा बसयता 4 लाखाचो. तशीच त्याच L&Tन आनी एक हांगा पुण्याय बसयल्या कॅमेरा 10,000 कॅमेरा बसयल्या.
थंय ताजो कॉस्ट 1100 कोटीच आसा. सो 10,000 कमी एक कॅमेरा पडटा. गोंयान येतूकूच तो कॅमेरा 4 लाखाचो जाता. सो गोंयान, पुण्यान आनी बॉम्बेन, आय मीन बॉम्बेन आनी पुण्यान गोंया सोडून एकूच फरक आसा की बॉम्बे आनी पुण्या सिद्धार्थ ना, हांगा सिद्धार्थ आसा. आनी ताज्या खातीर तो 4 लाखाचो कॅमेरा जाता हांगा. हाजेर आमी डिमांड करता परते की व्हायट पेपर तुमी काडचो ह्या प्रोजेक्टाचेर. सगळे स्मार्ट सिटीचे हाजेर तुमी वी डिमांड अ व्हायट पेपर फ्रॉम इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे पयशे कशे वापरपा लागल्या. आनीक इन्स्टन्स आसा जे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅना खातीर तांच्यांनी 28 लाख फक्त प्रोजेक्ट रिपोर्टाक मोडला. प्रोजेक्ट रिपोर्ट करत आसा, प्रोजेक्ट रिपोर्टाकूच तांच्यांनी जवळ जवळ 5 ते 6 कोटी म्हणल्या. पूण पणजेन एक सुद्दां सुदारणा दिश्टी पडना आयज. गेल्या 2 वर्सांक हे प्रोजेक्ट रिपोर्ट करत करत गेल्या. पणजे थंय वर्स्टांतल्यान वर्स्ट सिच्युएशनाचेर पावल्या. whoever wants to clarify, let them clarify. Let them give clear figures as regards to these entire issues. That how a camera which is costing 10,000 in Mumbai by the same company comes to around 4 lakhs in Goa. They have to clarify on this. Tomorrow they will come up with a story की 3 लाखाचेच आसतले म्हणून आनी 3 कोटीचे 4 कोटीचेच कॅमेराचे काम. फूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम आसा. इनफॅक्ट सरप्रायझींग आनीक गोश्ट आसा की हो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट तांच्यांनी ह्या टेंडर डॉक्युमेंटाक लायिल्ले आसा. L&Tन जे काम केलां तें आमचे कडेन टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्टाचो हें आसा जी तांच्यांनी काम केलां बॉम्बे आनी पुण्या. तो एक्सपिरियन्स हांगा लायला तांच्यांनी L&Tन ऑन ऑल द डिलिंग्स ऑफ द स्मार्ट सिटी. वी आर asking for a vigilance inquiry also and we will move to the लोक आयुक्ता also. पणजेंतल्या लोकांक पावसान त्रास जावचो न्ही म्हूण महापालिकेच्या आयुक्तान रस्ते खणपाची कामां चालू आसात ती बंद करची आनी खडिल्ले रस्ते सारके करचे अशी मागणी साईशान केल्या. रायबंद्रा आतां तांच्यांनी अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरू केलां. तुमी वचून पळयात रायबंद्राची रस्त्यांची परिस्थिती कितें करून उडयल्या ती. हांच्यांनी हे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जे काम घेतिल्लें ताचें इनॉग्रेशनाचो फावंडेशन स्टोन बाब निलेश काब्राल, बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान जवळ जवळ 4 जानेवारीक घाल्लो. जाल्यार आतां एप्रिलान हांकां काम करपाचें कसलें सुचलें फक्त इलेक्शन आयलां म्हणून. एक जेन्ना फावंडेशन स्टोन घाल्लो म्हणजे तेन्ना हांचो टेंडर बीन कांयच रेडी नाशिल्लो. बेटो ड्रामा करपा खातीर तेन्ना फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी आतां हे बेजेटली काम चालू आसा थंय. when monsoons are approaching, we also demand ki commissioneran CCP च्या who is turning very blind eye to the entire scenario आणि मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार मॉन्सुनान रायबंद्रा अटर मॅस जावपाचें आसा. ऑलरेडी थंय एक्सिडेंट जावपाक सुरू जाल्ले आसा आनी ताज्या खातीर आमी डिमांड करता की बाबा CCP ऑथॉरिटी हॅज टू ओपन हीज आयज and take necessary action in this regard. Thank you.